पिरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे म्हणून जी मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिस्टिक्स अँड प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशन आणि फिगर्स अनएम्प्लॉयमेंट रेटीचे गोंयाक 9.7% दिल्ल्या. नॅशनल एवरेज हा 3.2%. हे फिगर्स रिलीज जाल्या 9 ऑक्टोबर 2023. हाचे पयलीं तुमी खूबदां पळयलां की हे डिस्प्यूट करपाक तांणी खूब भशेन सांगलां की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन जे रेजिस्टर जाले हे सगळे अनएम्प्लॉयड ना, तांचे प्रायवेट एम्प्लॉयमेंट आहा, सगळे ओगीच अनएम्प्लॉयड म्हणनाकात. इवन आमचे निती आयोगाचे फिगर्स सरकारान आनी सरकाराच्या मंत्र्यांनी कॉन्टेस्ट केल्ले आहा. हें तुमी सगळे पयलीं पळयलेलें आहा. आतां मेन इशू असो आहा की जेन्ना नॅशनल एवरेजीच्या परस 3 पटीन चड अनएम्प्लॉयमेंट गोंयांत आसा तेन्ना सरकारान इव्हेंट करप न्ही, सरकारान इंडस्ट्री हाडप ज्यो इंडस्ट्री विल directly link their entry in Goa to employment creation, which can be IT for the educated class, which can be industries like Zuari for the भाऊसाहेब बांगरकरांचे सुरवात केल्ले तेन्ना. आता सरकार उलटे करता की इंडस्ट्रियल जमीन आहा ती सेटलमेंटान कन्वर्ट करता फॉर रियल इस्टेट पर्पसीस. सो सरकाराक अनएम्प्लॉयमेंटाचो इशू सॉल्व करपाचेच ना, सरकाराक जमनी विकपाचे आहा, रियल इस्टेट ब्रोकरेज करपाची आहा, हो म्हजो चार्ज आहा. आनी हातून सगळे इन्वॉल्ड आहात की जे मनीस सांगताले पयलीं की हाजी जमीन आमी कन्वर्ट करून दिवचे ना, आमी जुवारीची जमीन करून दिवचे ना आनी जमीन कन्वर्ट करून ओग्गी राविल्ले आहा. कित्याक ओग्गी रावले? एक टायमार उलयताले ते आतां कितें उलयतात. सो म्हाका दिसता सरकार सिरियस ना इन क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर अवर youth are suffering. We are the second worst amongst all the states. आता साधी त्रिपुरा असली स्टेट तो बीजेपी रूल थंय 1.4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट आहा आनी गोंयची आहा 9.7. तो चिता तुमी खंय पावला ते आमी गोंयचे. सो गोंयचे 12 बिरेस्तार हे सरकारान केल्ले आसा एम्प्लॉयमेंटाच्या हातून विशयाचेर आनी म्हाका दिसता सरकाराची सिरियसनेस एक्सपोज जाल्ली आहा. ओके, खंय तरी इंडस्ट्री मिनिस्टर म्हणटा की ते खंय न्यू इंडस्ट्रीज हाडटा, इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज हाडटा, तेंचे टूर्स वयता, भायर वचून प्रमोशन करता इंडस्ट्रीचे गोंयान. सो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर इव्हेंटांच्यान टुरार पावलो. इंडस्ट्री मिनिस्टरान कितल्यो इंडस्ट्री हाडल्यो एक नांव सांगचे ताणें. गेले 2 वर्सांत ताणें एक इंडस्ट्री म्हाका सांगची ही इंडस्ट्री आपल्याक हाडल्या म्हणून. सेकंड, हांव सदांच तांकां सांगता की IPB जे एप्रुवलां दिता ती लिंक इट टू एम्प्लॉयमेंट. Don't link it to claims. Link it directly to employment and have a mechanism to check this. ते करीत ना. तिसरे हांव तांकां सदां सांगता की एम्प्लॉयमेंट कोणाक क्रिएट, कोकणांतले आनी कारवारच्या लोकांक म्हळ्यार कर्नाटकाच्या लोकांक न्ही, गोंयच्या स्थानीक लोकांक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट जावंक जाय. म्हळ्यार कितें 70% मिनिमम इन द पब्लीक सेक्टर आनी 90% or at least 80% in the private sector रिजर्वेशन फॉर गोवन जावपाक जाय. हे हांवें बील हाडिल्लें असेंब्लीन, तांणी बील एडमीट केलें, लॉ डिपार्टमेंटाक धाडलें आनी भायर उडयलें. सरकार सिरियसूच ना एम्प्लॉयमेंटा खातीर. आनी दीस हॅज टू बी लिंक टू द नॉलेज ऑफ कोंकणी लिंक म्हणल्यारच गोंयकार आनी गोंयकार म्हणल्यार जॉब अशें जावंक जाय. तें हें करपाक सरकाराचें सिरियसनेसूच ना.